की ऑर्गनायझिंग कमिटीन म्हाका हांगा आपयलें ऑल द वे फ्रॉम केपें आनी खरेंच आख्ख्या गोंयान सजाव म्हणटा तें फक्त शिवोलीन आनी शिवोलकार सलाम. विवा सजाव सजाव Viva San सगळ्यांचा आवाज सजाव सजाव. थँक्यू. आमगे हिंदू धर्मान बायलां कपलां लायताय. मुगे बायले पसांग केन्ना विचारता बाय गो हे कपलां आसतें कितें. बायल म्हणटा कितें तो तूं कपलां आसतो. आवय आमी कपलां पयलीं कितें तांबडेलो आतां तेच न्ही आतां फॅशन. साडी कसलें तसलो गो. तांबडी साडी तांबडो गो. निळी साडी निळो गो. काळी साडी काळो गो. पोपटी साडी पोपट गो. बाकी ते गांवठ्यो हांवें पांय वयर काड म्हण हांव सुणू न्ही. ल्हान ल्हान पिलां व्हडचो तो गज. रातची 12 बरी काय न्हिदलाक लागल्या आनी सुणी बकत काळ हातर माळ सुण्याचे सुणी रडत. थँक्यू. काय न्ही देवा साहेबा पयर शिवोली म्हगे फ्रेंडान मेळपाक गेलो संजू. तो ही ऑल्सो सिंगर. अरे देवा सांगता थिंग कितें काय म्हणा लोकांक गर्दी बायकोड आमी कितें रे हे बायन भुरगो पडला काडाय मरे हे जीव नाका काय पोलो एकटो. इतल्यान एकटो जाणटेलो येयलो आनी म्हणपाक लागलो बाबा हो म्हणलें कित्याक रे म्हणल्यार भुरगो पडला दाखय खंय जाणटेल्यान मारली बाय घोडी. भुरग्या भायर काडले म्हाका बरें दिसलें. म्हणल्यार काका होय बाबा बरी कापसतात मरे तुका बायन उडी मारपाक. कापसतात तेल लायतली म्हाका सांग फाटल्यान दुखलेलो कोणें. थँक्यू. मेळपा म्हणून वचोन जाल्यार तेंगे शेजारी एक ल्हानसो भुरगो 5 वर्साचो भुरगो चेटी घालून आसन फिरता. तेगे माय बोंग बाबडी तेगे चेटी घेवन तेगे हाटाहाट बाबा चेटी घाल रे म्हाका चेटी घाल पणजी दाखय नाका. तो भुरगो म्हणटा घाल चेटी अरे पणजी दाखय नाका चेटी घाल लास्टाक पायन म्हणे बाबा आमगे सोयरी येवपा आहा चेटी घाल. सोयरी पाय चेटी घालून फिरोंक गेलो. इतल्यान देवाच्यान सांजचे म्हळ्यार सोयरी घरा कडेन चेड हुंयच्यान येता म्हणटा कितें जालें बाबा ही कोण सोयरी कितें आयलाय हुंयच्या आयलाय बॉम्बेच्यान आयले कितें आयले आमचे गोंय पळोवपाक आमगे पणजी पळोवपाक. पणजी पळोवपाक एक मिनीट मायन म्हळें बाबा हें पणजी ना आमगे व्हडली पणजी. आमगे व्हडली पणजी एक मिनीट पाय रे आयरियो समता पाय कापयलो.